नमस्कार येवकार उष्मा पेडणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 55% लोक सरकाराचेर नाखुश 58% सरकाराचे कोविड व्यवस्थापन सारखे दिसना मात बीजेपीचो वोट शेअर हालिल्लो ना 40% वयर सरकारा वटेन राज्याचो मूड मोले अभयारण्यातल्या तीनूय इन्फ्रा प्रकल्पांक गांवकारांचो विरोध मोलेकार पावले पंचायतीचेर वातावरण तापले सरपंच म्हणटा अजून एनओसी ना 4 ऑक्टोबराक ग्रामसभा कम्युनिटी ट्रान्समिशन पातळा केशी दिसाक पाव येता हजरा वयर आरोग्य मंत्र्याचो अलर्ट जीएमसीचे कोविड वॉर्ड फूल ऑप्थाल्मॉलॉजी वॉर्डूय कोविडाक आनीक 8 गेले मडगावचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड दुयेंतींक तयार मेडिसिन वॉर्ड आणि ओपीडी आशिल्ली तशी हॉस्पिसियोत शिफ्ट जातनाच पहिल्याच दिसा लोकांक धकचपाटे सरकारी स्टाफान घेतिल्ले हाऊसिंग रिणाचे बँक हप्ते व्यवस्थित कापून जमा करात अर्द सारखी चालीक लायात फायनान्सान अकाउंट्स खात्याक दवरूंक लायली नजर आणि अनमोड घाटार दुधाची गाडी आणि कंटेनराचो ॲक्सिडेंट गाडयो समोरासमोर मोकल्यो कंटेनर घाटाच्या देगणात पट्टा साल्वार ड्रायव्हर क्रिटिकल जीएमसी गोयभर खवदळ घाल्लो प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेचो पयलो भाग प्रसारित जालो 65,000 गोयकारांनी सर्वेत विचारिल्ले प्रश्नांच्यो जापो दिल्यो 55% लोक सरकाराचेर नाखुश आसात 58% म्हणटात सरकाराचे कोविड व्यवस्थापन सारके ना मात बीजेपीचो वोट शेअर हालिल्लो ना 40% वयर अजूनही सरकारा वटेन मात लोक मत कोणाक मारतले ताची जाप शेनवारा दुसऱ्या भागात Are you happy with the current government of Goa? So तुमच्या या बेसिक क्वेश्चन जो असा त्या बेसिक क्वेश्चना वेल्यान आम्ही सुरुवात करूया. And I think I would look at this more positively in favor of government rather than against government, because in such trying times when a number of people are dying due to COVID, the way the corona has spread, the way people are actually losing out on their employment opportunities, the way the economy is going down, the way the government is continuously borrowing, I thought the result should have got skewed more towards no. And there must have been at least 75% people at least who should have believed that the government is not doing very well. खंयच्याय मूड जेन्ना आमी एसेस करता 10% is a big difference. You cannot say 10% is a possibility of error. 10% जर व्हडलो difference as per the statistics जर म्हणटा जाल्यार this is a danger sign. कारण currently it is reflecting what exactly is happening in the state. आज without survey सुद्धा जर तुम्ही जर वचत जाल्यार you know that the mood of the people is not in favor. कारण there have been various factors which have affected public's lives. म्हणजे in terms of employment opportunities, in terms of mining, in terms of uncertainties with regards to some social issues. तुम्ही जर आज खंयचोय न्यूजपेपर गेल्या 6 महिन्याचे पळयत जाल्यार in number of agitations which are coming up, the amount of uneasiness on all fronts, आणि मेन म्हणजे disappointment with the political machinery. म्हाका दिसता if 45% of the people are happy, that means it is possible that 55 to 60% could be satisfied. Expected that the percentage of happiness would be less. But then perhaps people do feel that under the circumstances, the government has done well. This is important. Is the government of Goa doing a good job in managing the corona crisis? आणि हांगा पळयात तुम्ही 42% are feeling that government is doing a good job. 58% are saying that the government is doing a bad job. What is surprising in spite of that, 42% people feel that government is fighting very well with corona. I think there's one more thing that could probably support government here, where the CM has got infected with COVID-19, which simply shows that that man is in forefront and did not bother about his own life. So But if you just look at it, BJP has the highest number of political members. म्हणजे BJP जी पार्टीची membership असा in Goa, it is highest.
पण सगळी जर तांची पार्टी मेंबरशिप जर तुम्ही एकत्र केली आणि तांकां मेळिल्ले वोट जर एकत्र केले जाल्यार यू कम टू एन कन्क्लुजन दॅट द मेंबर्स ऑल्सो डोंट वोट. म्हणजे डायरेक्टली इनडायरेक्टली टॅसेट ते सगळे ऑलमोस्ट 32 to 35 लोक एकत्र आसा. तर ताचे एक रिफ्लेक्शन. But in terms of management of COVID, we have to say that comparatively or relatively compared to other states, we have fairly done a good job. Generally, the people feel that under the circumstances, it's a problem the world over, that Goa government is not doing too badly. म्हादयची वाट लायली, आता दूधसागराची वाट लावंक सोदतात. मोलेच्या हायवे 4 लेन, रेल्वे डबल ट्रॅक, पॉवर लायन प्रकल्पाक विरोध करपाक गेल्ले कडेन मोले पंचायतीचे भायर वातावरण तापलें. लोकांक विश्वासात घेनासतना एनओसी दिवंक मेळची ना म्हूण बोवाळ. सरपंच सांगता ते प्रमाण पंचायतीन अजून एनओसी दिल्ली ना. 4 ऑक्टोबराक ग्रामसभेत कितें तें थारतलें. हांगा ग्रामसभा जावची. ग्रामसभेक कितें आसा ते तुमी घालचे आणि तुम्ही आमकां आयज तुमी सांगतले आमकां ग्रामसभा केली. आयज आतां आमकां नगराम ह्या ऑप्शनान देवना. सांग मंथली मिटींग घेवंक शकता. तुजो अजेंडा कितें आहा? अजेंडा हॅव स्पेसिफाय द अजेंडा. Any other matter? What do you mean by any other matter? Public have not come to any private house. This is our house. Panchayat म्हणजे आमचे घर. हे आमचे घर. आम्ही निवडून आलेले सगळे. हे हेंका कोणे अपॉइंट करून ना. हे इलेक्शन आम्ही इलेक्ट केले लोक. ताणी आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय. 2 लेटर 3 लेटर बरोवन दी जाल्यार रिप्लाय दिना बरोवन. ही ऑटोक्रेसी का डेमोक्रेसी रे? आपका सुशांत तू डेप्युटी सरपंच सरपंच बाहेर कर तुझी का प्रसाद दाखव बाहेर कर आमका बाहेर कर मग तुम्ही बिल सर होया का सुशांत हे 3 प्रोजेक्ट जे आसा त्या 3 प्रोजेक्ट समजा केंद्र सरकाराचे गव्हर्नमेंट गोवा गव्हर्नमेंट जर आमच्या बरोबर रावना जाल्यार गोंयचो दूधसागर जो आसा तो गोंयच्या हातांतल्यान वतलो. कारण हे जे ट्रान्समिशन लायन आसा, नॅशनल हायवे आसा आनी जे डबल ट्रॅकिंगाचो जो तेंच्यांनी षडयंत्र चलयला, ह्या सगळ्या षडयंत्रांतल्यान एकूण वेस्टर्न घाट काबार करप. तुमकां खबर आसा की म्हादय ऑलरेडी काबार ह्या गव्हर्नमेंटान केल्ली आसा. आता हो दूधसागर काबार करतले आणि एकूण पुराय जो वेस्टर्न घाट आसा जेका लंग्स ऑफ गोवा म्हणटात, हो वेस्टर्न घाट काबार करप आणि गोंयाक हो एक कोल हब करून गोंयचे सामकी नासाडी करप हो या सरकाराचो प्रयत्न आसा. ह्या सरकाराचो आमी आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आयच्या ह्या प्रोटेस्टाच्या माध्यमांतल्यान निशेध करता आणि सरकाराक शिटकावणी दिता की आज फक्त मोले गांवचे भुरगे जे आसा ते एकठांय आयले आसा. केन्नाय अख्खो गोंय पेटूंक शकता कारण गोंय जें आसा तें आज गोंयकारांचें उरलेलें ना. सबस्टेशनचो एरिया तो फूल डेन्स फॉरेस्टान आसा आनी हांगा मार्च एप्रील मे सगळें जंगल सुकता आनी व्हडली ब्रिजूय येता. त्या टायमार वारें भरपूर व्हांवता. तर एक स्पार्क सपोज वाऱ्यान ताका जंगलांत पडलो जाल्यार तो फूल जंगल पेट्टलो. जंगल पेट्टलो आमची जनावरां आमी थंय लागींच रावता कारणान आमची जनावरां जंगलान वयतात, ती जळटली, ती मरतली. तो उजो आमच्या गांवान येवं शकता. आमी हार्डली 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर आमचो गांव आसा तेजो. तो उजो आमच्या गांवान येवन आमकां हार्म करूं शकता. तो आमची घरां सगळीं जळूं शकता. सो हेचें कितें प्लॅनिंग आसा पंचायती कडेन तें हांवें विचारलें ताका. आजून एक पॉयंट म्हाका आतां याद येता. सरपंच म्हणटा की ज्यो कंपनी आसा, तामदार कंपनी, दे हॅव ऑल द क्लियरन्स. सरपंच सांगता एनओसी अजून दिल्ली ना. ते प्रमाण 4 ऑक्टोबराक ग्रामसभेन खंय कितें तें थारतलें. आयज मंथली मिटींग घेतला आणि त्या मंथली मिटींगेक डिसायड जाला की 4 तारखेक ऑक्टोबराच्या आमी ग्रामसभा घेतली आणि लोकांचे जे कितें व्यू आसा ते पॉझिटिव्ह आसूं या नेगेटिव्ह आसूं लोकांचे व्यूआ प्रमाणे आमी ती एनओसी तांकां दितले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कम्युनिटी ट्रान्समिशन पातळा. कोरोना केशी दिसाक हजरा वयर पावो येता. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचो अलर्ट. जीएमसीतले कोविड वॉर्ड फूल जाल्ल्यान ऑप्थाल्मॉलॉजी वॉर्डूय कोविडाक. प्लाझ्माचे 70 पॅक्स आसात.
होम आयसोलेशनाचेर लक्ष अशा दुयेंतींक मेडिकल किट दितले. GMC दुयेंतींक जमनीर न्हिदपाची खंय पाळी येवची ना. कोविडान शुक्रारा 8 जाण गेले. आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजान आम्ही लास्ट वीक आम्ही 122चो वॉर्ड आम्ही चालू केल्लो. तो ऑलरेडी फूल जाल्लो आसा आनी ऑप्थाल्मॉलॉजीचो वॉर्ड आम्ही आता कोविडा खातीर पेशंटा खातीर वापरपाचो आमचो प्रयत्न आयजच्यान जातलो. आयजच्यान काय 1-2-3 दीस, कित्याक प्रत्येक कडेन प्रत्येक वॉर्ड जे आयज ऑलरेडी तुमकां खबर आहा 3 कोविड डेडिकेटेड वॉर्डा इन एडिशन 122 आहा. पोस्ट ऑपरेटिव्ह कोविड पॉझिटिव्ह पेशंटा खातीर स्किन डिपार्टमेंटाचो वॉर्ड आमी घेतलेलो आसा 30 बेडेड. त्याच बरोबर ऑप्थाल्माचो आमी वॉर्ड घेवन ते 3-4 दिसा भितर आमी ते कमिशन करतले. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ अ फेसिलिटी ऑफ अराउंड 250 बेड्स. हांवें फाल्यां इन्स्पेक्शन तांकां करून घे म्हूण सांगलां आनी ते डॉक्टर्स आमचे कंटिन्युअसली वयता, कित्याक ऑक्सिजनाचे मॅनिफोल्ड आनी इतर कांय गोश्टी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे बी कंटिन्युअसली म्हाज्या संपर्कांत आसून आमी मॉनिटर करतात प्रत्येक गोश्ट. की अचानक जेन्ना केस पेशंट वाडटा मागीर परिस्थिती अशी जाता की खंय ताका बेड, बिकॉज वी कॅनॉट जस्ट एडमीट देम एनीवे. कांय लोक जमनीर शीट घालून दितले ही खरी गोश्ट. आय एम नॉट डिनायींग द फॅक्ट एट ऑल. आनी म्हणून हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां की अशें जेन्ना जाता आमकां मागीर एग्रेसिवली फास्ट ट्रॅकार एडिशनल फेसिलिटी करपाची गरज पडटा. आनी हांव एक अश्युरन्स दिता की खंयचोच मनीस जमनीचेर उरचो ना. डिनाक बी आमी विनंती केल्या गरज पडल्यार रातोरात जर डिसिजन घेवन जाय डिसिजन घ्या. प्लाझ्मा बाकीच्या राज्यांत कदाचित कठीण आसूं येत, पूण आमच्या राज्यांत लोक फुडें येवंक लागल्या. आयज आमचे कडेन कमीत कमी 70 पॅक्स आहा. फाटीं आमी जेन्ना तुमचे कडेन उलयताले आमी 7 काय 10 पॅक पर्यंत पावल्ले आनी खात्री आहा की आनी लोक फुडें येतले. आमी आयजूच परचेस कमिटी ते डिसिजन घेतले आनी मेन म्हणजे कितें आहा ते पॅक ह्या तरेचो आसतलो फ्री ऑफ चार्ज फॉर दॅट पेशंट हू हॅज ऑप्टेड फॉर होम आयसोलेशन. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग नंबर ऑफ होम आयसोलेशन्स टू इनक्रीज. एज द केसीस गो अप दिस विल इनक्रीज. सो एज अ स्टेट, and it is not possible, we don't want anyone to procure anything. What we can do for them at a different level of care, and thing is that we are passing, the purchase committee will take a decision which is the best combination, and they will see that all high end products are put inside, so that you know gawan bhi jar manis geल्यार त्या मनशाक बी गावतले आनी ताका मागीर हेल्थ ऑफिसर गायड करतलो कशें यूज करप तें कितें करप. And this will not, each and every person who registers for home isolation will receive this pouch. For us, we are actually saying, I am telling you today that the spike may go even to 1,000 cases a day. We don't know. And this is happening because there is community transmission. And as a result of which, then if a member of a family gets infected, other members get infected. But only thing is identifying yourself immediately. If you have any symptoms, get yourself checked. If you have come in contact with any kind of a person in Goa, we are doing all free testing. If you have come in contact with somebody who has turned positive, you know about it, immediately go and get yourself tested. होम आयसोलेशनाचो पर्याय घेवप्यांक किट दिवपाच्या निर्णयाक आम आदमी पार्टीन येवकार दिलो. शेवटी गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना हाचे वेल्यान तुमकां जाग आयली, तुमकां कळून आयलें की खंय तरी तुमी कमी पडटा म्हणून. जेन्ना होम आयसोलेशन करपाक पयली पावल मारलें गोंय सरकारान, ताज्या पयलीं आमी मागत आयिल्ले की आरे होम आयसोलेशन स्टार्ट करा, तुमचे कडेन हो लोड हँडल करपाक जायना. तर शेवटी जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना एक SOP काडलो आनी त्या SOPंतल्यान जो SOP आज पर्यंत इन फोर्स आसा, बेसीक गोश्टी जसो ऑक्सिमिटर हे तुमी लोकांचेर थापलें की पेशंट जो आसा ताणें घेवपाक जाय आनी कळोवपाक जाय आपणें घेतला म्हणून. तेन्ना तुमकां कॉमन मॅनाची यादच जावंक ना. गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना ही मोहीम अजून आनीक नेटान फुडें वयतली आनी गोंयकारांक जाता तितले सेन्सिटायज करतली. कोरोना वेवस्थापनात गोंय खंय अजूनय आदर्श. हांगा दुसऱ्या खंयच्या मॉडेलाची गरज ना. माननीय पंतप्रधानान सुद्दां म्हणजे गोवा मॉडेल इज अ व्हेरी गुड मॉडेल आनी डेट फॉलो करचें हें तेन्ना उलयलां. आनी आयजूय बी जर कंपेर करीत विथ द ट्रिटमेंट विथ ऑल इंडिया लेवलाचेर आमी प्रावडली सांगता बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा पळय न्ही ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आपल्या लोकांक, त्याच बरोबर भायरसून येयल्ल्या लोकांक सुद्दां, म्हणजे भायरसून आयज जे कोण येता तांकांय बी बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट दिवपाचें काम हें गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी आमच्या करता. आत्मनिर्भर भारता सकयल पोस्ट कोविड क्लिनीक सुरू करतले.
आणि आत्मनिर्भर भारत हाजें मूळ काम आनी मूळ कन्सेप्ट जरी आमच्या डिपार्टमेंटल लेवलाचेर सुरू जरी जालो जाल्यार तेजे प्रॅक्टिकली फिल्ड वर्क जें आसा म्हणजे प्रॅक्टिकली काम जें आसा लोकां मदीं वचपाचें काम आनी लोकां मदीं खरें सुरू करपाचें काम हाची सुरवात ही 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती ह्या दिसा पुराय गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी 192 ग्रामपंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींनी एकाच दिसा जावपाचें आसा आनी ते दिसा तें जातलें. अँड नाव वील गो फॉर द पोस्ट कोविड क्लिनीक जी आमकां पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्स लोकां मदीं दिसून येता ताज्याय खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कोविड क्लिनीक ही सुरू करपाचें डिसिजन सरकारान घेतला. कारण कोविड जाल्या उपरांत आमकां पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट हेंय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जें आसा हें सुरू करचें पडटलें. तेंय सुरू जें आसा हें आमी आत्मनिर्भर भारत ह्या पॅकेजीच्या अंतर्गत करपाचें आसा. कोविडाच्या बळींचो आंकडो आटापा येना. शुक्रारा आनीक 8 जाण गेले. 5 जाण जीएमसीत, 2 जाण ESI कोविड हॉस्पिटलांत गेले. दक्षिण गोंयचे प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत एकलो सोंपलो. बळींचो आंकडो 276. कोरोना दुयेंती 23,000 वयर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांवचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड दुयेंतींक तयार. 3ऱ्या मजल्यार मेडिसिन वॉर्ड आशिल्लो तो सध्या हॉस्पिसियोत शिफ्ट केला. पयलो आनी दुसरो मजलो फुडल्या 1-2 दिसांनी चालू जातलो. 250 खाटींचे हॉस्पिटल इतले मजगती OPD आसा तशी शुक्रारच्यान हॉस्पिसियोत शिफ्ट केल्या. पयल्याच दिसा लोकांक धकचपाटें. चडशा जाणांक OPD शिफ्ट जाल्या ती खबरूच ना. उलयता रे तर तूं कितले येयलो? हांव सकाळ 7:30 पावलो हिंगा. अडेचशे खाटींचे कोविड हॉस्पिटल तयार आसा. ICU सुविधा थंय आसतली. फुडल्या 1-2 दिसांनी कोविड हॉस्पिटल पुराय चालू जातले. We went in the new hospital, so they sent us back here. So the people were not aware of this story and came to see here before 9 o'clock. There was a queue at least of 200 people. So everybody doesn't read the newspapers. So there is a mess here, and they say when we went in the OPD, the things are not shifted here. Without shifting the things, they should have not informed, put it on the newspapers, and they only put it on only 2 days before. All the people are not reading newspapers. विचार येईल तू थिंग गेलो तू पहिलो थिंगा गेलो थिंगा वचून गेलो तुमकां खबर नासली काय सांग ना येतात म्हणटा कोणाक म्हणटा हांव सांगलें बंद आहा कितें सांगा मरे वयता थिंग गेलो काय थिंग गेलो 5:30 आयला हिंगा 5:30 आयला 7:15 थिंग पावलो. आता अजून स्टार्ट जाला काय जालें अजून हो म्हज्या पयलीं न्हू हो 5:30 आयलो थिंगा 5:30 आयला मागीर तूं थिंगसून हिंगेलो परतो थिंगाचे लागून सांगला मागीर हिंगा आयला. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. सरकारी स्टाफाक 2% सवलतीचे जुरान हावजिंग रीण दिवपी स्कीम बंद केली. मात कांय खात्यांनी अजून अर्द चालीक लायिल्ली ना. खात्यांचे मुखेल्यांनी सर्क्युलर व्यवस्थीत चालीक लावचे. अकाउंट्स खात्याची नजर जाय. पगारांतल्यान बँकेचे हप्ते कापून जमा करचे म्हूण फायनान्साचो ऑफिस मेमोरंडम. हप्ते कापतात मात बँकेत डिपॉझिट जायनात. पयसो वता खंय काय म्हूण इशू जाल्लो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. हणजुणा गँगाची मारबडे. चिवऱ्या लाकडाचे वखारीत घुसून वखार चलोवपी आणि कामगारांक बडोवपाच्या प्रकरणात 8 जाणांचे गँगाक 7 दीस पुलीस कस्टडी. 8 जाणांक धरिल्ले. एकलो अल्पवयीन म्हूण अपना घरात. लाकडाच्या डिलावेल्यान वाजले.
उपरांत तोच डिसोजा गँग घेवन वखारीत घुसलो. वखारवालो धरून थंयच्या कामगारांक मेळत तशी मारबडय. सीसीटीव्ही फुटेजी सयत खासा रिपोर्ट. हणजूण चिवऱ्या लाकडाच्या वखारीत थंयचो वखार चलोवपी आनी कामगारांक मारबडय करपी डिसोजा फामील आनी बरोबरचे गँग सध्या पुलीस कस्टडीत. लाकडाच्या डिलावेल्यान वाद जालो आनी केस्तावाचेर पडले. गँगाक हाडून मारबडय. हणजुण्या वखार चलोवपी दयालाल पटेल आनी ताच्या घरच्या सयत कामगारांचेर हल्लो जालो. आंतोनियो डिसोजा, एलन डिसोजा, फेब्रियर गोहार, सुरेश पुजारी, जोविन रॉड्रिग्स, अजर शेख, इम्रान खान आनी शेवट डिसुजाक 7 दीस कस्टडी. एकल्या अल्पवयीनाक अपना घरात धाडला. वखारवाल्या दयालाल पटेलाची परिस्थिती क्रिटिकल. ब्रेस्तारा वखारीत जाल्ल्या हल्ल्याची ही सीसीटीव्ही फुटेज. वखारीत डिसोजा फामील लाकडाची डील करूंक आयिल्ली. 11,000चे लाकूड 4,000क मागिल्ल्यान वखारवाल्यान कितें ती भाजी काय म्हूण विचारले. इतलेच आनी तितल्यार खंय पेटले. सांजे 4च्या सुमाराक आरोपी 3-4 जाण कॅबिनात घुसले आनी मालकाक थापटायलो. वखारवालो सांगता त्या प्रमाण ताच्या कामगारांकूय धमकायले. कितें ते दाखयता म्हूण धमकी दिवन खंय भायर सरले. सीसीटीव्ही कॅमेरात दिसता त्या प्रमाण परत 4:15च्या सुमाराक आरोपी डिसोजा आनी कांय जाण गँगाक स्विफ्ट गाडयेन घेवन परत वखारीत पावले. फुडें दिसता ताका दुखलीत बडयत गुंड भितर सरले. दाणे आनी हाताक कितें मेळटा तें घेवन तांणी वखारींतल्या लोकांक मारबडय सुरू केली. हल्ल्यात वखारींतले 5 जाण जखमी. मारबडय करून डिसोजाचे गँग गेले. वखारीचो मूळ मालक वाटू गोवेकराची हणजूण पुलिशेंत कंप्लेन. वखार चलोवपी दयालाल चडूच क्रिटिकल जाल्ल्यान ताचेर उपचार सुरू आसात. गँगाक भितर वडोवन हणजूणच्या पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. कोविडाच्या पेशंटांक टेलिकन्सल्टेशन आणि वैजकी मजत करपाच्या IMAच्या मोहिमेक 1 म्हयनो पुराय जालो. ह्या काळात होम क्वारंटीन पेशंट धरून सुमार 4,200 जाणांक IMAन कावन्सिलिंग केले. IMAचे 150 दोतोर आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन हे मोहिमेचो भाग. ते भायर IMAन कितलेशाच कोविड दुयेंतींचेर उपचारूय केल्यात. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि गोवा स्टेटामध्ये आम्ही एक PPP मॉडेल केल्लो टू ट्रीट होम आयसोलेटेड पेशंट्स. जे होम आयसोलेटेड आहा, जे असिम्टोमॅटिक आहा, जे मायल्ड सिम्टोमॅटिक आसा, तांकां आमी प्रत्येक घरान एक फॅमिलीक ऑर एक पेशंटाक एक दोतोर दिल्लो. तो दोतोर तांकां टेलिफोनाचेर डेली तांचे SpO2 टेम्परेचर कितें तें करतालो आनी तांकां गायड करतालो. कितें जालें प्रॉब्लेम जाल्यार तांकां खंय वचपाचें, CCCन वचपाचें काय हॉस्पिटलान वचपाचें, हे सगळें गायडन्स ते दोतोर दिताले. आणि हातून आमकां पयलीं IMAचे 150 दोतोरांनी हेल्प केली. त्या दोतोर वेर अंडर द गायडन्स ऑफ डॉक्टर सामुएल, आमचो प्रेसिडेंट आशिल्लो IMAचो. लेटर ऑन आमकां इंडियन डेंटल असोसिएशन अंडर द प्रेसिडेंटशीप ऑफ डॉक्टर IV आणि सेक्रेटरी डॉक्टर ओंकार हांणी 130 दोतोर आमकां दिले. तांकां आमी ट्रेन केले, तांकां एक्सपर्ट दोतोर दिले आनी इतके अपुरबायेन तांणी काम केलें. एका 1 म्हयन्यान आमी सामके 4,800 सुमार पेशंट आमी तपासले सगळ्यांनी मेळून. आनी तातूंत मॅक्झिमम आय मस्ट गिव क्रेडीट टू IMA बार्देस ब्रांच फॉर फॅन्टास्टीक जॉब ऑफ ट्रिटींग मोर दॅन 1,000 पेशंट्स. इतले मजगती IMAचो आदलो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान कोविड प्रतिबंधक मोहिमे खाला मणिपाल हॉस्पिटलान केल्ल्यो वेगवेगळ्यो गजाली आनी उपक्रमाविशीं सांगले. RT-PCR फॅसिलिटी पयली GMCनूच आशिल्ली, म्हणजे TrueNet आनी हे सुद्धा इन्क्लुडींग TrueNet आनी रियल RT-PCR म्हणटा ताका. सो वी हॅव स्टार्टेड इट आनी ते नवे मशीन आहा ते आमी हाडला. इट कॅन डू अराउंड 40 टेस्ट इन अ डे. एक्चुअली ती 2 जाणां आयिल्ली, डॉक्टर एम्साचे डॉक्टर आयिल्ले आनी कमांड हॉस्पिटलाचे आयिल्ले 2 जाण. दे वर एक्स्ट्रीमली हॅपी विथ अवर फंक्शनिंग. आमी जी सिस्टीम थंय घाल्या वयर 3rd फ्लोराचेर, ही सिस्टीम जी सगळी घाल्ली आसा न्ही, ती तांणी सांगलें एकदम वर्ल्ड क्लास आसा म्हणून ती सिस्टीम. दोतोर साळकारान आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊचे भलायकेचो रिपोर्ट दिलो. भाऊची एक्स्ट्रीमली सिवियर आशिल्ली आनी ही इज नाव ओनली ऑन 1 लिटर ऑफ ऑक्सिजन. सो हळू करून मे बी अनदर फ्यू डेज अँड आय थिंक भाऊ विल बी आउट ऑफ इट अँड वी विल सेंड हिम होम इन अनदर फ्यू डेज. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि विनायक सामंत. अनमोड घाटार दुधाची गाडी आणि कंटेनराचो ॲक्सिडंट. अपघात कसो कितें जालो तें नेमकें कळिल्लें ना. गाडयो समोरासमोर मोखल्यात. कंटेनर घाटाच्या देगणात पडटा पालसणार सालवार. कंटेनराचो ड्रायव्हर क्रिटिकल, ताका GMCत घाला. कंटेनर खंय हैदराबादच्यान उजगांव नेसलेत येतालो. दुधाची गाडी गोंयच्यान कर्नाटकान वताली. हाँ, ब्रेक फेल हुआ. किधर से आ रहा था? कहाँ से रहे? हैदराबाद. और किधर जा रहा था? गोवा में. तो ऐसा टर्न में क्या हो गया? उसने वो
दाहिने चढ़ के आ रहा था, हाँ तो उधर से मैं आ रहा था, हाँ। सीधा करने में और लग गया। अभी कितना लोग था गाड़ी में तुम लोग? मैं अकेले था। अकेले था। तुमको कुछ मार लगा है? नहीं। नहीं, चोट वोट तो नहीं लगा। और लोडेड है, कुछ है सामान उसमें? कौन सा सामान है? इसमें बोतल है सर। बोतल है। किधर से लाया? हैदराबाद से। जाता था किधर? गोवा। गोवा किधर? गोवा कहाँ जाता था? गोवा नेस्ले। और वो गाड़ी में कोई उसको मार लगा है? किसको सर? वो गाड़ी को टक्कर दिया उसको मार लगा है क्या? नहीं, गाड़ी को सर ड्राइवर को चोट लगा। लगा। नाम क्या है तुम्हारा? नाम आश्रय यादव। बुलेटिनींतल्यार सोंपता लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.